गव्हर्मेंटान जो फर्मान जारी केला ताका संपूर्ण रितीन तेको दिवन मागता शक्यतो घराच रावात. तुमगेले दोन्ही सिलिंडर क्लीन दवरात. दोन्ही सिलिंडर म्हटल्यार तुमगेले नाक. मुखार व्हिडिओ सार्केस्टिक आसा ताका समजून घेयात. देव बरें करूं. कितें जाता तें जावं बाबा घरातूच राव ना तर हॉस्पिटलांत मारूंक पडत धांव. आतां फोकाण कोरी नाका वायरस फुलयतलो पाकां घेवन वेतलो सगळ्याक सादूर आता राव. इश्टानो नमस्कार. म्हजें नाव दर्शन. हांव म्हजे साफ नाक आनी साफ हड्डे घेवन तुमगेले स्वागत करता. आयज आमी काही मुद्दे हाताळपाचे आसा. थोडे मुद्दे हालोवपाचे आसा. पूण सगळ्यान पयलीं मन की बात. हांव सदां आमगेलो सीएम जसो आसा तसो जावपाक सोदतालो. आदर्शवादी, डिसिप्लिन. म्हाका हें खबर नाशिल्लें पॅन्डेमीक येतलो आनी आमगेलो सीएम म्हाज्या भशेन फनी व्हिडिओ काडपाक लागतलो. परवा सकाळच्यान आम्ही राज्यस्तरीय कर्फ्यू स्टेट लेवल कर्फ्यू जो आसा पूर्णता सगळे बंद हे आसतले हाची खबरदारी राज्य सरकारा कडल्यान घेतली वयतली. देव बरें करूं. टोटल लॉकडाऊन म्हणूंक ना टोटल लॉकडाऊन म्हणूंक ना हो भाई मारो मुझे मारो. आता ह्या सगळ्यान एक गजाल हांव समजलो. ह्या युनिवर्सान 3 गजाल पृथ्वी, फॅन आणि आमगेलो सीएम गोल गोल घुंवता. आता तो गोल गोल कित्याक घुंवता? कारण कितें? कारण आसा ताका कोणे ऑन करून सोडला. बाकी तुम्ही हुशार आसा. आता ही जाली पॉलिटिकल गजाल. आता वळूया सर्वसाधारण मनशाकडे. लॉकडाऊन चालू आसा आणि ह्या लॉकडाऊनान जायते जाणांक अशें दिसता सोरो ना जाल्यार लॉकडाऊन बरो जावचो ना. ते सोरो हाडू म्हणून भायर सरता. तांकां हांव सांगपाक सोदता, भावा कित्या जिवाचे खेळ करून बसला? निदान तुमचे मातशे फॅमिलीचे तरी चिता. सोरो तुका मागीर मेळचो ना न्ही. जेन्ना तुका खबर आसा घरा बसोन केरोसिनाचो वास घेतलो जाल्यार ऑटोमॅटिकली गुंगीत चडटा. जाल्यार भायर कित्याक सरूंक जाय? घरा बस आणि केरोसिनाचो वास घेत राव मरे. आता तुम्ही म्हणटले अशें कशें? अनुभवाची उतरां हांवें ट्राय करून पळयलां. इतलेंच न्हय, थोडे जाणांक अशें दिसता व्हायरस बीन काय ना, भायर सरून आपली कामां करीत रावपाची, काम करपाकूच जाय न्हय. तांकां हांव सांगपाक सोदता, भावा तूं ऑलरेडी खूब मेहनत करता कंपनी बंद उडोवपाची. 9 ते 5 तुगेली ड्युटी. तातूंत मुश्किलान तूं 1 वर काम करता, तेय ड्युरिंग लंच ब्रेक. मागीर घरा येवन सुशेगाद न्हिदता, बियर पिवन न्हिदता. तुका व्हायरस बीन खंय आसा तें कळचें ना. कारण तोंडाक लायता तें मास्क तुगेलें तुवें 6 म्हयने जाले धुलेंच ना. तुका व्हायरस बीन खंय आसा तें कळचें ना. लॉकडाऊन येता आणि तुमच्या मुखार एक शब्द झळकता, पॅनिक बाईंग. जायते जाणांक अशें दिसता ते पॅनिक बाईंग न्हय, पिकनिक बाईंग. गर्दी करून सोडटा. चल्ले भावानो, एसेन्शियल उक्ती आसा. सुशेगाद वसा, सुशेगाद मालमत्ता हाडा. एक अनफॉर्च्युनेट इन्सिडेंट तुमकां सांगता रिलेटेड टू पॅनिक बाईंग. म्हजो फ्रेंड गजा डेली शिगार मारपी. लॉकडाऊन आयलो आणि ह्या चांडाळान 3 पॅकेट ऑफ शिगार घेवन घराक गेलो आणि ती पाकिटां चुस्त मम्मीक सापडली. एक शिगार लिपोवप इझी, 3 पाकिटां कशें लिपोवप? आणि मुळात ती मम्मीक सगळें कळटा. आयज गजा घरा रावन शिगार न्हय स्टीम घेता. आणि शेवटची गजाल सांगता, तुमकां जर अशें दिसता घरा रावन तुमगेली लायफ सामकी सुशेगाद जाला, रिलॅक्स जाला, काय वयर सकयल ना, जाल्यार हिम्मत करा आणि भायर सरा. भायर आसा पुलीस, ते तुमगेले लायफान वयर सकयल दोन्ही हाडून दिताले. बस चलताना मातसो त्रास जातालो. इतलेच सांगून तुमगेलो निरोप घेता. बाकी तुम्ही हुशार आसा, नतमस्तक, निवळ मोग. देव बरें करूं. इश्टानो, स्टे होम, स्टे सेफ. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, कमेंट, शेअर करपाक विसरू नका. बाय. कितें जाता तें जावं बाबा घरातूच राव ना तर हॉस्पिटलांत मारूंक पडत धांव. आतां फोकाण कोरी ना